पण आमकां खात्री आसा की येता ते 8 जानेवारी पर्यंत ते हियरिंगांकूय खंयच्यानूय येतले. आमकां 2 प्रायवेटली मायन्स कंपनी हांच्यांनी ह्या विशयाचेर आमच्या कडेन ऑलरेडी परमिशन्स मागिल्ले की आनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार आमी म्हटलें की तुमकां दिवंक शकना, सो दॅट ते अगेन परत हायकोर्टान वचून सुप्रीम कोर्टान तेंच्यांनी ताचेर दाद मागल्या. खंयच्या तरी बाबतींत निर्णय काडप, सोल्युशन काडप ह्या विशयाचेर आमी आसा. आनी अनलेस एंड अंटील इफ इन केस something it is not possible in Supreme Court, जाल्यार MMDR Act 2015 हाज्यानुसार इन केस जर आमकां वेळ पडलो जाल्यार कॉर्पोरेशनाक वयचें पडलें आता इन द इंट्रस्ट ऑफ द गोवन पीपल, मायनींग भागांतल्या लोकांच्या इंट्रस्टा खातीर आमी कॉर्पोरेशनूय करपा खातीर फाटीं फुडें पळोवचें ना, जेणे करून आमकां मायनींग जें आसा हें सुरळीत रित्या सुरू जाल्लें जाय म्हणून आमचो तो निर्णय आसतो. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचो सुद्धा निर्णय मिळून जाल्यार मायनींग कॉर्पोरेशनान मुखार वतले. ऑफकोर्स, म्हणजे सर्वोच्च ऑलरेडी खरें म्हणजे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालांत तांच्यांनी म्हटलां की तुमी आतां एक तर ते नवीन ऑक्शन करप, अदरवायज तुमी कॉर्पोरेशनाच्या बाबतींत फुडें वचूंक जाय. पण आमी एक्झिस्टींग सिस्टीम गोंयांत थोडीशी पद्दत, गोंयांत थोडोसो जर आमी पळयत जाल्यार लँड मॅटर्स हे वेगळ्या पद्दतीन आसा. त्या खातीर आमी जर कदाचित ऑक्शनाक गेले जाल्यार डिले जावंक शकतलो. हाजोय विचार आमच्या राज्याचे एजी जे आसा हाजे डिस्कशनाचो भाग आसा. तो सगळो विचारांत घेवन आमी तेजे योग्य तो निर्णय जो आसा हे घेतले. ह्या सिजनान जातलें मायनींग सुरू? ह्या सिजनात करपाचो असो आमचो प्रयत्न आसा. परत आमी ज्यो डंप पॉलिसी आसा ती आमी सुप्रीम कोर्टान ताच्या खातीर परमिशन मागपाक आसा. बट एटलिस्ट म्हणजे आतां आमी ई ऑक्शन मटेरियल केल्ल्या कारणान थोडोसो रिलीफ व थोडेशे मायनींग भागांतले ट्रक्स हांकां काम मेळ्ळां. बट वेवस्थीत रित्या जर डंप पॉलिसी जर निर्णयाक आयली जाल्यार सिजन सोंपच्या पयलीं काही प्रमाणात मायनींग जे आसा हे सुरू जावंक शकता. खरें म्हणजे म्हादईचे काही प्रमाणात उदक जे आसा हे डायव्हर्जनूय जालां हें आमी मान्य करपाक जाय. म्हादई वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनलाचो जो अवॉर्ड जाल्लो समथींग 5.9 TMC उदक हे कर्नाटकाक दिले तो आमी चॅलेंज केला. आतां ते दिसा जे पयलें पत्र दिलें तितूंत तांच्यांनी म्हटलें फॉर द ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड. तें लेटर आमी तेंचे अबेन्स दवरून घेतलें. बट जे तिसरें लेटर परत दिलें कर्नाटकाच्या हेका, खरें म्हणजे तें लेटर जें आसा ह्या लेटराक मोठोसो तसो कायद्याच्या दृश्टीन व्हॅल्यू ना म्हणपाक काय हरकत ना. आतां दिला आसतलें MOF मिनिस्टरान, हांव ना म्हणना त्या बाबतींत. बट घडे आमी ऑलरेडी जेन्ना म्हादई ट्रिब्युनलचो अवॉर्ड जो आसा हो सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केला. अनलेस एंड अंटील ते नोटिफिकेशन नोटिफाय जायना तो पर्यंत त्याने जे तिसरें पत्र दिलां हेका कांयच म्हणजे कायद्याच्या दृश्टीन तेका मोठीशी व्हॅल्यू ना म्हणपाक काय हरकत ना. त्या खातीर म्हणजे म्हादई प्रश्नाचेर आमी परत सांगता की आमी सुप्रीम कोर्टान ऑलरेडी चॅलेंज केला. आमकां खात्री आसा की आमी मात सुद्दां कॉम्प्रोमायज करपाना ह्या विशयाचेर. ओके, खंयचीच तडजोड स्विकारचे नात? ना, मात सुद्दां तडजोड स्विकारचे ना.